सांगणकार उलो मारुया. आमच्या वांगडा सगळे गोंयकार तशेंच शिमेलकार एकजुटीन एक मुठीन हांगा उपस्थित आसा. सुरवात जेन्ना जाली तेन्ना आमी पळयले की युनिटी मॉलाचो जो प्रोजेक्ट आसा तेजो ओपोज करपाक जे चिमलकार झुजपाक लागले, आवाज दिवपाक लागले. म्हाकाय तेंच्यान सांगले की वचतो युनिटी मॉल येता. त्या युनिटी मॉलाचो ओपोज करपाक लागून प्रत्येक वेळा जो आवाज आसा तो चिमलकारांचो प्रत्येक वेळा आसलो आणि तेका तेको दिवपाक आमी सदांच उपस्थिती लावली. जेन्ना विधानसभेचे सेशन जाले त्या सेशनाक पासून आमी हेजो आवाज काढलो. थंय पासून आमी उलयले की हे युनिटी मॉल जे तळ्या लेक आसा आमचो एक सुंदर स्वर्ग असो लेक, ह्या लेकाच्या सायडीक आणि ह्या लेकाच्या सरभोवतणी युनिटी मॉल जावं प्रशासन स्तंभ असले प्रोजेक्ट कित्याक हाडटा हेजो विरोध आमी विधानसभेन केलो. विधानसभेन आमी ठामपणे मांडले की हे कित्याक जाय. आणि जशे हांगा RRR म्हणून सांगता हे RRR उडपाक लागले. एक तुमचो RR जो आर म्हणटा तो रोहन गावटे जो टुरिझम मिनिस्टर आसा, जो टुरिझम मिनिस्टर उठोन सांगपाक लागलो की प्रत्येक वेळा तूं उठता आणि आमचे प्रोजेक्ट ओपोज करता. आमच्या जे प्रोजेक्ट हाडटा जावं तो ओल्ड गोवाचो प्रोजेक्ट आसूं थंय एक मॉल हाडपाक सोदताले, थंय प्रोजेक्ट हाडपाक बडी मारता, तू अडवपाक सोदता, बंद करपाक सोदता. हांवें तुत्रात तेन्ना सांगले की हांव हाडयना, हे लोक हाडयता. हांव एक जरियो आसा त्या विधानसभेत पावपाक. तुमच्या इतली कापासता जाल्ली जाल्यार त्या टायमार जेन्ना तुम्ही हाडपाक सोदतालो प्रोजेक्ट व्हडले व्हडले सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे तुम्ही प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता त्या टायमार तुम्ही बंद कित्याक केलो? कित्याक लोकांचो प्रेशर, जो गोंयकाराचो प्रेशर तुमचेर पडलो तेन्ना तुम्ही बंद केले. युनिटी मॉलाचे टायमार सेम जाले. सुरवात जाली तेन्ना बंद केले. जेन्ना आवाज ओगी रावले, लोक मातशे थंड जाले. इलेक्शन पावले, ZP इलेक्शन आसले. तेंची कोण पयर येयल्ली मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणटाली त्या इलेक्शना टायमार तेंच्यान ते तोंड बंद करून ओगी रावले. आणि आता जेन्ना इलेक्शन जाले नेक्स्ट डे जो काउंटिंग जावन नेक्स्ट डे हांगा सगळी मशिनरी चालू जाली. आणि परत एकदा आयज तुम्ही पळयता गोंयकार भायर सरले, राखणदाराक उलो मारून भायर सरले. आयज राखणदाराक घराणे घातले तरी पूण हे RRR आसा ते भियाना. आयज हे देवाक पासून भियाना. कोण म्हणटा आपूण देवाक लागून हे करता, आपूण देवाक लागून हे करता. पयर एक इंटरव्यू पळयलो जे आसा ते करचे नासलो. घेऊन आरंबोल भायर सरचे पडचे नासले. भियातालो जाल्यार तुम्ही भियाना. तुमच्या तकलेर मस्ती मारल्या, तुमच्या तकलेर मध मारला. आयज प्रत्येक गावांनी आमी पळयता ज्या ज्या गावांनी वयता आमच्या सानंद्र मतदारसंघात, कुमारजुवा मतदारसंघात, आयज आमी हांगा सांताक्रूज मतदारसंघात, तालिगांव मतदारसंघ पणजे सगळ्याक आयज हे इलास कित्याक सांगता? हे गोंयचे काळीज, हे काळीजाचेर अटॅक चालू आसा. हे काळीज काबार करप उठलेले आसा. आमी पळयता की पाया गांवांत 39A अमेंडमेंट हाडलो थंय काबार करूं सोदले. तुम्ही पळयता भामय वयर थंय अमेंडमेंट हाडलो थंय काबार करूं सोदले. तुम्ही भामय सकयल ग्रँड हायताच्या फाटल्यान रिटर्निंग हॉल बांदले थंय नुस्तेकारांक काबार करपाक सोदता. जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट हाडून तुम्ही नावशीच्या लोकांक, काकराच्या लोकांक, सायडीकचे सगळे नुस्तेकार आसा तांकां काबार करपाक सोदता. तुम्ही पहिले आयज कालच्या न्यूज पेपराचेर आमी पळयलें की मेटल मेळला म्हणटा नुस्त्यान. आता हे ऐका, मेटल मेळला म्हणटा नुस्त्यान, कारंजलेच्या नुस्त्यान. इतली वर्सां गोंयकार नुस्तें खाता काय ना? आयज हो षडयंत्र आसा गोंयकारांक सोंपोवपाचो आनी नुस्तेकार भाव जे आसा आमचे ट्रायबल डॉमिनेटेड एरिया आसा तो काबार करपाचो. हे तुमकां परत एकदां सांगता आयज कोणाक धरता आनी रिपोर्ट काडटा, रिपोर्ट आउट करता. हे गोंयकारांक काबार करपाचे रिपोर्ट आसा. हे गोंयकारांक वयर सरपाचे न्हू. आमी प्रत्येक वेळा आवाज करता, प्रत्येक वेळा उलयता, पण तेच जाता. मारता मोठा मारता कोणाक? BJPक मारता. पैसे घेता, मतां मारता.
आज आम्ही हे चिंतपाक जाय हो भ्रष्टाचारी सरकार जो गोंयकारांक काबार करपाक उठला आयज आम्ही आपणाक जाय तसे धंदे करपाक तांकां कामां करपाक प्रायवेटायज करपाक हो शर्यत हो बीजेपी सरकार रचता आयज जेन्ना आमी विचारले की ट्रायबल एरिया कित्याक नोटिफाय जावंक ना जालें काय ना तेंच्यान सांगलें ना आतां ह्यो ट्रायबल एरिया कित्याक ही चिंबे सारको गांव जो आसा हो ट्रायबल एरिया हो गांव खरें म्हटल्यार नोटिफाय जावपाक जाय की हांगा जे ट्रायबल रिलेटेड हे आसा ते प्रोटेक्ट जातले म्हणून मात हें जालें ना तेंच्यान सांगलें क्लियर कट की नो म्हणून जेन्ना तांकां परत विचारलें सरकाराक जेन्ना परत विचारलें हें करतले तुमी ना म्हणटा आतां हें ना कित्याक म्हणटा तितून ते म्हणटा की आमी स्किमी दिता आनी कितें दिता हांव परत एकदां सांगता आयज ट्रायबल कितलेशे हांगा भाव भयणां आसतलीं परत एकदां सांगता बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडाच्या नांवान हांगा रेली काडटा करोडांनी पयशे मोडटा करोडांनी 8 कोटी कितें मोडले 8 कोटी कोणाक कितें फायदो जालो कोणाक कितें फायदो जालो बट तेच लिडर आयज खंय गेले ते लिडर जे लिडर हे पयशे काडले खाल्ले कितें केले तांकां खबर पण ते गेले खंय ते आयज हांगा उपस्थिती लावपाक जाल्ले आयज ट्रायबल भावांच्या वांगडा मशाल घेवन उजो घेवन फुडें वचपाक जाल्ले खंय गेले आयज आपल्याक जाय म्हणून तुम्ही सायनी मारता आनी हे जे ट्रायबल भावांचे जे आयज तांकां वयर करपाक उदरगत करपाक लागून जो पयसो आसलो तो पयसो भायर काडपाक जाल्लो हांगा आयज हे युनिटी मॉल ओपोज करपाक आनी बंद घडोवपाक लागून तुमी वचपाक जाल्ले ती ट्रायबल एरिया तुमी नोटिफाय करपाक लागून तुमी उबे रावपाक जाल्ले आनी ठामपणे आवाज करपाक जाल्लो कित्याक करिना कित्याक तुमी भ्रष्टाचारी जाल्ले आसा तुमकां नाका तुमी बेश्टे नांवा पुरती ट्रायबल भाव यूज करता तेंचें नांव घेता की आमी तुमकां अशें करतले तशें करतले करा मरे हांव ह्या बीजेपी सरकाराक चॅलेंज करता आयज ट्रायबल जो एरिया आसा ती नोटिफाय करा समज नोटिफाय केले नाल्यार जे जे ट्रायबलाचेर अटॅक जाता तो बंद जातलो ना जाल्यार काय जावपाचें ना आमकां अशेंच भायर सरचें पडटलें आतांच मनोरंजन जालां फायर ब्रिगेड कशी भायर सरता आमी सरतले फाल्यां आनी एकदां आयज चिंबेल आसा फाल्यां आमकां करमयच्या लोकांक करमय असोच प्रोजेक्ट हाडटा फाल्यां करमयच्या लोकांक घेवन आमी टीसीपीन वयता तुमकां उलो मारता गोंयकारांक उलो मारता परत आमकां भायर दवरतले प्रशासन तुमच्या दारी म्हणटा आनी प्रशासनाच्या भायर आमदारांक आनी आख्ख्या लोकांक दवरता परत आमकां भायर दवरतले प्रोजेक्ट हाडटा सगळो जागो आमचो काबार करता गांव नश्ट करता आमी परत भायर सरतले परत बुलंद आवाज करमयकारांची आवाज म्हणून फुडें भायर सरता तुमी येतले काय ना आमकां जाय आमचे गांव उरलेले आमचो गांव फुडें पिगेक उरलेलो आयज कितलेशे जाण हांगा एनवायरमेंटलिस्ट आसा पॉलिटिशियन आसा खूब जाण खूब कितें सांगता पण हांव एक तुमकां सांगता आमकां जेन्ना निवडून दिला सामान बहुजन समाजाच्या लोकांक त्या लोकांनी आमचो विश्वास दवरलो आमी विधानसभेन ठामपणे मांडले की आमी गोंयकारांक लागून झुजतले ह्या बारीक समाजाच्या लोकांचो आवाज म्हणून विधानसभेत वयतले आनी त्याच आवाजान आमी द गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बील हाडले जितून म्हटले की गोंयकाराचो जागो जो आसा तो आमी प्रोटेक्ट करपाक जाय हांव मागता आयज ऑपोजिशन लिडर आसा आयज आमदार आसा तेंचे कडेन की ह्या कायद्या सारको सपोर्ट करचो कितें दुरुस्ती करपाक जाय तुमी करच्यो पण आमकां जाय की हे गांव आमचे उरलेले सदांच फायर ब्रिगेड कशें आमी वचपाक शकना आमी असले कायदे ह्या विधानसभेत हाडपाक जाय आमी दुसरे आयज तोया लेक आसा आमी तो गोवा वॉटर कन्झर्वेशन अँड प्रिझर्वेशन एक्ट हाडले बील हाडले ह्या बिलान आमी कितें मागले की तुम्ही पळयता की 40% उदक जे आयज डिप्लेट जाल्लें आसा गांवांनी आयज तुम्ही पळयता उदक कमी जाल्लें आसा रिपोर्ट आसा आतां हो जो रिपोर्ट आसा तितून क्लियर सांगला की उदक समज जमनीन ना जाल्यार आमी काबार जातले ही झाडां वस्तू आसा ती मोडटली सो हे कायदो जो आसा होय कायदो आमी मांडलो आनी ह्याय कायद्याक हांव मागता आमचे विरोधी पयलू म्हटल्यार विरोधी पक्षाचे रुलींग तरी आयकोपाचे ना मात विरोधी पक्षाचे नेते आसा तेंचे कडेन मागता की असले कायद्याक आमी सपोर्ट करपाची गरज आसा हे कायदे आमी फुडें हाडपाक जाय आनी हे मांडून पास करून घेवपाक जाय जे करून आमची जी उदक आसा हे प्रिजर्व जातले जाय काय नाका आयज हांव खरेंच आयज ह्या चिमलकार जो आवाज कीट पेटयल्ली आसा ही मशालीची कीट ही मशालीची कीट फुडें वचपाक जाय खूब जाण म्हणटा विरेश आमी कितें करता कितें चल्लां हें सदांच कितें जाता मात जाता तें बरें रावन जाता कित्याक सांगता
कित्याक आयज जालें म्हणून आयज सगळे गोंयकार एकटे जाले. आयज गोंयकार चिंतून येयले की हे कितें केलां तें. आयज प्रशासन बांदपाक सोदता थंय 17 मजलीची बिल्डींग, थंय बांबोये सेम केले तेय एम नडले. पूण हांव मागता थोडे बेगीन काबार जालो टायम, पूण हे पॉयंट मांडपाक जाय म्हाका. मागता तुमचे कडेन ज्या गांवांनी अशें घडटा त्या गांवांनी तांकां सपोर्ट करपाक सगळे गोंयकार एकटे जावया. ही माय भूंय वाचोवपाक लागून आयज कितलेशे जाण उलो दिता. हो विश्वजीत राणे व्हडली व्हडली भाशणां सांगता, भायले कोण येतले ते इन्व्हेस्ट करता. हांगा इन्व्हेस्ट करपाक हे गोंय न्हू, हे तुमच्या बापायचे बेस न्हू, हे आमचे बेस, हे आमच्या हाजे पंचायत दवरिल्ले बेस. आयज सुटके सुताऱ्यांनी झुजोन हे बेस आमकां दवरला न्ही, हे बेस आमी राखतले. तूं येवन तो तत्तरीच्यान आमकां शाणपण सांगू नाका. तुका आसतले बापायचे बेस, आमकां ना बापायचे बेस. हे आमचे बेस, हे गोंयकारांचे बेस, आमी राखतले. देव बरें करूं सगळ्यांक की तुम्ही सगळ्यांनी 2 उतरां आयकली. मात गोंय राखुया, गोंयकारांक राखुया, गोंय फुडें व्हरुया. देव बरें करूं.